आयचे सुवार्थेंत खाणा संबंधी जेजू आनी शिसा मदें उलोवणें चल्लें. शिसांक लोकां लागीं खावंक कितेंच ना म्हणून हुस्को उदेल्लो आमी पळयता. जेजूचो आदेश मात्र भोव स्पश्ट. तो तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया म्हणालो. उपरांत जेजून असर्या रुपी कितें केलें तें भोव महत्वाचें. पूण जेजूचो तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया म्हणलो आदेश जोगतो आनी आजून आसा जिवो. जेजून निमाण्या जेवणार कितें केलें आनी आज कितें केलें हाका लागचिलो संबंध आसा. आयचें कॉर्पुस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त हो संबंध समजूंक एक चावी जाता. आज जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिलीं, उंडे मोन लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. निमाण्या जेवणारी ताणें उंडो घेतलो, अर्घां दिलीं, तो मोडलो आनी शिसांक दिलो. अशें म्हणलें आमी सुवार्थेच्या शेवटाक जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या वृत्तांतांत वाचता. जेवणाक जेवण ताळ पडटा. दोनी जेवणां उदेशी सुवार्थेकाराची उतरां ताळ पडटात. एक जेवण आनी एकाक उजवाडायता. तुमीच तांकां खावंक दिया म्हणलो आदेश, हे म्हज्या उगडासाक करा म्हणलो आदेश शिसांनी येवकरिस्तांत जारी केलो आनी जारी जाता. जेजूच्या पाटलाव्यांक लोकांचो भुकेचो हुस्को आजून आसा. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया हो आदेश आजून जिवोस आसा.